माकाबर्साचें दुसरें पुस्तक 1. इजिप्तांत आसलेल्या जुदेवांक चिटी. पयली चीट 1. जेरुसलेम आनी जुडेयांत रावपी जुदेव इजिप्तांतल्या आपल्या जुदेव भावांक उनुनीत परबीं पाठयतात. सर्वेस्पर तुमचें सवें आपली बरेपणां ओतूं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब ह्या आपल्या विस्वाशी सेवकांक कडेन केल्लो करार तो सांबाळूं. आपली भक्ती करपाचें उदार मन आनी आयतें कालीच तो तुमकां दिवं. आपले नेम आनी समजून घेवपाची सक्ती तो तुमकां दिवं. तसोच शांतीन तो तुमकां भरूं. तुमच्या मागण्यांचेर तो आपलें लक्ष ओडून तुमचीं पातकां भोगसूं आनी तुमच्या अडचणींच्या वेळार कदींच तुमकां एकसुरी सोडूं नाका. अशें तुमचे खातीर आमचें मागणें. 169 वर्सां जेन्ना राजा देमेत्रियस दुसरो सिरियाची राजवटकी चलयतालो तेन्ना आमी तुमकां बरोवन कळीत केल्लें. कसलो आगोड वेल आमचेर आयला आनी कसल्या जुलुमांक आमी फुडो करून आसाव तें. जेसनान बंद करून आमचे अधिकार काडून घेतले आनी पवित्र जागो आपल्या अधिकारा सकला केलो. हे बाबतींत तेन्ना आमी तुमकां बरोवन कळीत केल्लें. जेसन आनी ताच्या मनशांनी मंदिराच्या दारवंट्यांक उजो घातलो आनी निरअपराधी मनशाचे जीव काडले. त्या वेळार आमी देवा लागीं मागलें आनी ताणें आमची मागणी आयकली. म्हणटच त्या उपकारां खातीर आमी मोनजातींची बलिदानां भेटयलीं, अरव धान्याच्यो भेटो केल्यो, मंदिरांतल्यो दिवळ्यो पेटयल्यो आनी पवित्र उंडो मोडलो. ताका लागून आमी तुमचे कडेन मागतांव जशें तुमी माटवांची परब समरंभतात तेच परी तुमी ह्या उगडासा खातीर किसलेवाच्या म्हयन्यांत समारंभ करचो. हें बरोवप 188 वर्सां बरयलां. दुसरी चीट नोमान. जेरुसलेमांतल्या आनी जुडेयांतल्या जुदेव सभा आनी जुडास हांचे कडसून याज्ञिकांच्या कुटुंबांतल्यान देंवोन आयल्या आनी राजा तोलेमीच्या शिकोवप्याक अरिस्तोबुलस हाका आनी इजिप्तांतल्या जुदेव लोकांक परबी आनी बरी भलायकी. अंत्योकुसाचे खास्ती खातीर दिनवासनी. आमी देवाक आर्गां दितांव कित्याक ताणें आमकां व्हडांतल्या व्हड संकश्टांतलीं वाटायलीं. खंयच्याय वेळार आमी झगडोंक तयार आसाव म्हणटात ते भाशेन आमी राजा आड झुजाक उबे रावंक तयार आसल्यांव. कित्याक ताणें राज आड आमची बाजू घेतली. पवित्र शारा आड झूज करीत तांकां पयस धांवडावन दिले. जेन्ना राजा अंत्योकुस पेर्सियेंत पावलो तेन्ना ताचे फौजे कडेन जैत व्हरूंक सोंपें न्हय कशें दिसतालें. पूण देवी नान्या हिच्या मंदिरांत तिच्या याज्ञिकांनी केल्ल्या विस्वासघाताच्या संवंगांक लागून तांचे कुडक्यान कुडके जावन गेले. आपूण देवी कडेन लग्न जातलो आनी लग्नाच्यो भेटो कश्यो मंदिराच्या बांदारांत जें कितें आसा तें घेवन वाटेक लागतलो म्हूण चिंतून अंत्योकुस राजा आपल्या चड विस्वाशी बूत दिवप्यांक घेवन मंदिरांत गेलो. नान्याच्या याज्ञिकांनी बांदार भायर हाडल्या उपरांत तो आनी ताचे थोडे मनीस आपली लूट मारपाची चिंतना घेवन मंदिरांत गेले. पूण अंत्योकुस भितर गेल्या उपरांत याज्ञिकांनी ताच्या फाटल्यान मंदिराचीं दारां बंद केलीं आनी आपूण माल्यार लिपून ताचेर आनी ताच्या मनशांचेर फातर शेवटिले. उपरांत तांणी तांची गोमटी कातरली आनी भायर उबे आसलेल्या मनशां मुखार ती शेवटून उडयली. अधर्मीपणान वागलोल्या मनशांक देवान खास्त लायली. त्या देवाक वाखाणणी. पवित्र उजो ओचऱ्यांनी सांबाळटात.
किसले म्हयन्याचे 25 तारखेर आमी देव मंदिराच्या शुद्धीकरणाची परब पाळटाव. तुमी माटवाची परब आनी उज्याची परब समोरुमची म्हूण आमी तुमकां कळयलोलें. मंदिर आनी वेदी बांदतल्या नेहेमियासान हो उजो अमरपण परगट करच्या वेळार जालो. त्या काळार जेन्ना आमच्या पुर्वजांक कैदी करून पेर्सियेंत धरून व्हेले तेन्ना थोड्या भक्ती याज्ञिकांनी थोडो उजो काडलो आनी तो एके पोकली सारके सुकलोले बांयंत लिपून दवरलो. कोणाच्यानूच तो सोदून काडूंक जावचो ना तसो तांणी तो उजो एकदम बरे भाशेन लिपोवन दवरलो. जायत्या वर्सांनी देवाक जाय जालें त्या प्रमाणे पेर्सियेच्या राजा नेहेमियासाक परत जेरुसलेमाक धाडलो. आमी नेहेमियासान मंदिरांत याज्ञिकांची कोण गरजीं आसलीं तांकां उजो हाडात म्हूण सांगलें. तांणी आमकां कळयलें हांगा उजो खंयच दिसना, पूण थोडें आटलोलें तेल जाल्यार आसा. तेंच कितें आसा तें हाडात म्हणून नेहेमियासान तांकां सांगलें. बलिदाना खातीर वेदीचेर सगळें तयार दवरलें. तें तेल लांकडांचेर आनी बलिदानाक मांडलोली ते बलयेचेर वतयात म्हूण ताणें याज्ञिकांक सांगलें. ताणें सांगलें तशें केल्या उपरांत थोड्या वेळान कुपांनी सुर्या दिश्टी पडलो आनी अकस्मात वेदीचेर आसलें तितलेंय उज्यान जळूंक लागलें. सगळे जाण हें अजाप पळोवंकूच उरले. बलिदान उज्यान उलपता आसतना माय याज्ञीक जोनाथनान लोकां बरोबर प्रार्थना करूंक सुरू केलें आनी नेहेमियासान आनी सगळ्या लोकांन मागण्यांत वांटो घेतलो. ह्या प्रमाणें तें मागणें जालें. सर्वेस्परा देवा, सगळ्या वस्तूंच्या रचणारा, तूं काळजीदार तसो पुर्वेदार, तसोच काकूतसार. एकलोच तूं राजा आनी दुसरो कोणूच ना बोगोर तूंच. तूं एकलोच दयाल मोगाल गुणेस. तूं सर्वेस्पर आनी सासणाचो इस्रायल प्रजेक कसल्याय संकश्टांतली निवारूंक तूं केद्याय वेळार तयार. तुजी खेरीत पर्ज जावंक आमच्या पुर्वजांक तुवें विंचून काडले. इस्रायल प्रजेच्या नांवान केलोलें हें बलिदान तूं मांडून घे. तुजे विंचून काडलोले प्रजेची राखण कर आनी आमकां पवित्रपणान भर. परक्या गांवांत आसलोल्यांची सुटका कर आनी आमचे शिंपडलोले प्रजेक एकठांय हाड. आमचे वायट वागणूक भोगतले आनी उणाक लेखतले प्रजे थंय तुजी काकूत दाखय. हे परी सगळीं दुसरीं राष्ट्रां तूं आमचो सर्वेस्पर देव म्हूण कळून दी. आमकां पिडापीड दितल्यांक खास्त लाय आनी उर्मटपणान आमची उजत काडटल्यांक त्रास दी. आनी मोइजेसान सांगलोल्या प्रमाणें तुज्या पवित्र शारांत तुजे परजेक आपलें बिराड करून दी. उपरांत वेण्णू वाजोवन याज्ञिकांनी गायनां गायलीं. बलिदाना उपरांत उरलां तें तेल थंयच्या व्हडल्या खोडपांचेर वतयात म्हूण नेहेमियासान फर्मायलें. तशें केल्या उपरांत उजो खूब मोठो जालो. वेदी वयलो उजो अदीक बोकलो आनी त्या उज्याक गिरासलो. कितें घडलें ती खबर सगळ्याक सांपडली. तांकां जुदेवांक परदेसांत वरचे आदीं याज्ञिकांनी पवित्र उजो वेदींत लिपोवन दवरलो. पूण थंय तांकां तेल मेळ्ळें आनी तें बली भेटोवन आसलोल्या बलयांचेर शिवरायतच ताचो उजो जालो आनी बलिदान उलपलें म्हणून पेर्सियेच्या राजाच्या कानांचेर पडलें. राजान ते खबरेची चवकशी केली आनी तो जागो आपल्या ताब्यांत घेतलो आनी पवित्र जागो म्हूण परगट केलें. ज्या लोकांचेर राजाचो विस्वास आसलो त्या लोकांक ताणें भरपूर देणग्यो दिल्यो. नेहेमियास आनी ताच्या सांगात्यांनी हाका नेफ्तार म्हणगे शुद्धीकरण अशें
म्हणलें, पूण चडसो लोक ताका नाफ्ता म्हणटात. देवाचें उतोरें.